हे गाईज, गुड मॉर्निंग. वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुम्ही? आय होप सो तुम्ही सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. सकाळची न्हय 9:30 जाल्ली आसा आणि आयचो व्हिडिओ जो आसा न्हय तो भरपूर बेगिना असो स्टार्ट केला हांवें. आणि मेन म्हटल्यार आयचो व्हिडिओ पोरसांसून स्टार्ट केला. आणि आयचें वेदर सांगूंक गेल्यार न्हय दमट अशी आसा सामकी. आणि सकाळी पोरसान येवपाचें कारण म्हटल्यार न्हय आयज म्हटल्यार वता पयलीं पोरसांतलें काम म्हटल्यार करून घेवया. सो सगळ्यान पयलीं उदक सोडलें झाडां आणि आता म्हटलं व्हिडिओ स्टार्ट करूया. एका सायडीन उदक सोडला हांवें आणि दुसऱ्या सायडीन व्हिडिओ स्टार्ट केलो. सो एक्चुअली जाता अशें हालींच्या दिसांनी मम्मी घरा कडेन नासता, मम्मी फार्मान वयता, तेका लागून आमकां झाडांक उदक घालपाक प्रॉपर गावच ना. आमी पयऱ्यान अशें उदक घालता. आणि मम्मी म्हणपाक लागली आयज उदक घाल तूं, कारण फाल्यांच्यान तूं बिजी आसतलें, मागीर तुका पॉसिबल जावचें ना तेका लागून. आणि आता गरमीचे दीस न्हय सो तेका लागून माडयांक बीन म्हटल्यार सुपारेची जी झाडां आसा न्हय तांकां उदक बीन जाय पडटा भरपूर अशें तेका लागून. आणि खरें तर न्हू आयज एनर्जी तर अजिबात नासली. म्हाजो फेस तुमकां आयच्या व्हिडिओन डल दिसो शकता, बट हांव कांय करूं शकना कारण कालचो व्हिडिओ तुमी पयलात आसतलो. इतले हेवी सगळे बॅगा बीन घेवन येता म्हापसासून, सगळे हे करता, बाजार करता, सो एकदम न्हय सामकी बॉडी न्हय इतली पेन जाता ना, इतली पेन जाता की आयज अशें दिसता कामूच करपाचें ना, बट तशें कांय करूं शकना न्हय, बरोबर ना. सो म्हटलें चल आसूं झाडांक तरी उदक घालून घेवया. बाकी जेवणाचें बीन कांय अशें येना, मम्मी रांदून गेल्ली आसा, सो जेवणाचें कांय प्रॉब्लम ना. सो फकत हेंकाच मातशें उदक घालून सगळ्यांक बरें फुगोवन दवरूंक जाय, कारण 2-3 दीस हांव तर बिजी उरतलें तेका लागून. आणि आवाज बीन मातसो चेंज जावं शकता म्हाजो, कारण एनर्जी म्हजी लो आसा, पूण तुमी समजून घ्या आयज. सो दाखयता तुमकां पोरसान आयज भरपूरशी फुलां फुल्ल्या. आणि मेन म्हटल्यार आमच्या पोरसान सनफ्लावर फुल्ला तें दाखयता तुमकां. सगळ्यान पयलीं उदक सोडला तें मातशें एडजस्ट करता. हे पळयात हांगसर उदक सोडला न्हय तें मातशें एडजस्ट करता, दुसरे कडेन सोडटा, म्हणजे दोनूय कामां जातलीं, व्हिडिओ बी जातलो आणि सायड बाय सायड म्हजें काम बी जातलें, बरोबर न्हय. सो ह्या सायडीन हांवें थोडेशे झाडांक उदक घालून घेतलें. हे पळयात डबल टिबल अशें मारतलें. सो मेन म्हटल्यार तुमकां दाखयता सनफ्लावर. पळयात सनफ्लावर. सनफ्लावराच्या फाटल्यान न्हय स्टोरी आसा एक. हे पळयात बरो दिसता न्हय. एक्चुली मोठो फुलता सनफ्लावर, बट हो बारीक आसा. मे बी मातयेक लागून प्रॉब्लम जावं शकता, माती चेंज जाता न्हय. एक्चुली हांवें न्हय बियो हाडलेले आनी बेश्टे अशें रुजत घातलेले, म्हटल्यार जालें जाल्यार जालें, पळोवया, ट्राय तरी करया. सो पळयतालें लकीली सनफ्लावर फुल्लो. पळयात आयजूच फुल्ला, आय थिंक सो तो बरो फुल्ला. पळयात अशा तरेन आहा. सो आनीकूय ताका कळे येयल्या. हे पळयात हांगसर बी कळे येता. सो फुलतले स्लो स्लो करून. आणि तेज्या भायर न्हू भरपूरशे गुलाबांक अशे गुलाब बीन फुल्ल्या. हे पळयात बरी जाल्या हालींच्या दिसांनी झाडां आमची. सो हे पळयात बरें आसा न्हय. आणि हेकाय बीन भरपूर कळे येयल्या. हे पळयात हे कळे न्हय काडून जर दवरीत न्हय जाल्यार अजिबात फुलना. झाडाचेर जाल्यारूच फुलता हे झाडाचे दसवंतीचे कळे, कारण हे न्हय कलम आसा. हे पळयात ह्या कलमाचे कळे न्हय बेश्टे अशें काडून दवरलेले. कोणी सपोज हेले न्हय, आतां पुजेक बीन जाय जाल्यार फुलना, झाडाचेर फुलोवन मागीर काडूं शकता तुमी. सो त्या सायडीनूय बरी फुल्ल्या सामकी. सो काडटलें हांव मागीर, म्हाका पुजेक बी जाय. सो अशे तरेन सो हलके हलके वत येवपाक स्टार्ट जालें. आयज हांवें ब्रेकफास्ट बीन आजून कांय करूंक ना, कारण ब्रेकफास्ट हांव मागीर करतलें. हे वता पयलीं काम करून घेतलें आणि मागीर ब्रेकफास्टाचें पळयतलें. ब्रेकफास्ट करूंक बसत न्हय जाल्यार हांव थंयच उरतलें. 10-10:30 जाता, तेच्या पयलीं म्हटलें हें काम करून घेतलेलें खूब बरें अशें म्हाका दिसलें. सो अशें करूया म्हटलें. मिरसांगो बीन जाले परत, ते दीस काडलेले हांवें परत जाले. हे पळयात. सो आणि ह्या झाडाक तुमी कितें म्हणटा कमेंट करून सांगा. म्हाका हेचें नांव बीन कांय खबर ना, बट बरें दिसता सामकें शो पीस कशें, लायक अशेंच तें बेश्टें फुलां बीन कांय फुलना. सो अशें तरेन. सो हांगसरूय पळय दसवंतीक बीन फुलां फुलल्या. मागीर वयतना घेवन वयतलें हांव, पुजा करूंक गावतली म्हाका. थंयूय आसा ते पळयात. कितलीशी झाडां आसली, बट कितें जाली उदक बीन भरलें न्हय काय पिड्ड्यार जातात. ती पळयात पिंक कलर दसवंत आसा थंय. सो अशें तरेन. सो चला काम स्टार्ट करता हांव. आणि मदीं मदीं ब्लॉग जो आसा न्हय तो कंटिन्यू करतलें. ओके. आणि थोडे क्लिप तुमचे बरोबर शेअर करतलें.
सांगसर न्हू खरें तर कोयर सुद्दां पडला. म्हाका कळना की क्लीन करूं की नाका तें. खूब कोयर पडला हो पळय. सो सायड बाय सायड मातशें अशें क्लीन करून उजो घालून घेतलें हांव. पळोवया. आनी उदक मातशें हें करता, दुसरे वाडयेक घालून घेता. सो चला मेळटा हांव तुमकां मदीं मदीं. ओके. उजो घालूनय घेतला हांवें. म्हटलें सगळें क्लीन केलें आनी सोमत्याक सोमता म्हटलें उजो घालुया. सो त्या सायडींतली पानां मात नाही हांवें काडूंकूच ना. ओली जाली सगळी. ह्या सायडींतली सगळी काडली आनी बरे तरेन निवळ करून उजो घातलो. हे पळयात निवळ करून घेतलें. निवळ केलें काय फिरोकूय बरें पडटा. सो आतां बाकीचें काम करून घेता. झाडांक उदक बीन घालता आनी मागीर मेळटा तुमकां. हे पळयात उदक सोडलां हांगसर हांवें. सो चला मागीर मेळटा. कशें दिले बांगडे? 205. सोना एक बारीक सोडे मरे. मोठे जाय तुका? हय ती बारीक कशें? बारीक 100 3. 100 ती 4 घालता. मोठे ती. सो हांगसर म्हजें घेवप चालू आहे गे बांगडे. हे पळयात. सो आयज बेगीन येयलो मरे तूं. सो चला वापसा. दोन नुस्तें बीन घेतलें हांवें. हे पळयात आतां फ्रिजान दवरता आनी बाकीचें काम करता. टायम न्हय 10:30 जाली आनी झाडांक उदक घालता घालता नुस्तेकारूय येयलो. सो सोमतें नुस्तें बीन घेतलें हांवें आनी तें म्हाजें काम जालें. कारण माजरांक आमच्या डेली नुस्तें जाय पडटा आनी आमगेर एक्स्ट्रा नुस्तें आसतातूच माजरांक लागून, माजरांक कुत्र्यांक लागून. सो काल एक्चुली हाडलेलें हांवें. बट तांकां डेली लागता नुस्तें. जेंगेर माजरां आहा तांकां खबर आसतलें. सो तें म्हाजें काम जालें. टायम सांगपाक गेल्यार 10:30 जाली. सो थोड्या झाडांक आतां उदक घालप उरलां तें फटाफट हांव घालतलें. हें पळय चालू आसा म्हाजें. सो नुस्तेकारूय आयज बेगीन येयलो. नाजाल्यार एकदां 11 11:30 करता आनी दुसरो नुस्तेकार आहा तो 1 बीन म्हटल्यार येता. सो हेंकांच उरला फकत. सो घालता हेंकां आनी आतां पोटाक नाही भूक लागली कारण 10:30 जाली. सो लायट असो ब्रेकफास्ट करतलें आयज हांव आनी मागीर रोखडोच जेवपाचो टायम जातलो ना तेका लागून. सो घामा घूम जालें. घाम सुटलो सामको. आतां कडक अशें वत येयलें. सो संजय नाही घरा कडेन मिरसांगो बीन सुकत घालतलो. ताका सांगलां मातशें सुकत घाल म्हणून. हांगसर हांवें हाडूंक ना कारण हांगसर मिरसांगो बीन हाडले जाल्यार आतां मम्मी ना हेल्पाक म्हाका कोण ना तेका लागून. सो चला गायज हे फटाफट बेगिना करून घेता, आडपून घेता मातशें आनी मागीर मेळटा तुमकां. चला सगळ्या झाडांक उदक बीन घालून घेतलें हांवें. आतां फकत उरला ती फुलां काडपाची. सो फुलां काडून घेता आनी तेच्या मागीर घरान वचून बरो ब्रेकफास्ट करता. सो ही पळयात हांगसर आसा बरी तांबडी गूच. सो गणपतीक बीन घालूंक गावतली. हे पळयात ओली जाली ती उदक घातलें ना. हे पळयात 2 गावली आनीकूय थंय आसा एक. ते बीन काडून घेता. हे पळयात हे मातशे दुसरे कलम आसता न्हय तेजे. सो हे पळयात 3 गावली आनीकूय थोडी आसल्यार पळयता खंयूय आनी काडून घेता. सो गायज चला फायनली म्हजें सगळें काम जालें. फुलांय बीन घेतली आनीकूय थोडीशी फुलां हांवें काडून घेतली. सो आतां घरान वयता मातशें फ्रेश जाता आनी फुडलें काम स्टार्ट करता.
चलो चला हो पळयात हॅरी आमचो वाट पळयता. सो माझो ब्रेकफास्ट नाही फुटी चाव आणि ओरिओ बिस्कीट ऑद आसा कारण ऑलरेडी 11:30 जाली. सो एक बिस्कीट खाता आणि त्याच्या मागीर बेगिना जाय जेवतले बी बेगिना म्हटल्यार 1:30 नाल्यार 2 सो 11 जाली. माझी सगळी कामां जाल्ली आसा. फकत आता ब्रेकफास्ट करतले आणि मागीर रेस्ट करतले आणि एडिटिंगाक बसतल्या. आणि अशें केन्नाच जावंक ना इतले लेट बीन हांवें चाव घेतल्या. फर्स्ट टायम हांव लेट इतली चाव घेता. आणि ती पळयात काल ग्रॉसरी जी हाडल्या नाही पिशवेनूच आसा ओपन करूंकूच ना आमी. हे पळयात हांगसर चिप्स बीन आसा मेजाचेरूच टेबलारूच आसा. सो ती सांजचे दवरतले कारण म्हाका ग्रॉसरी तर दवरून काय प्रॉपर कळना मम्मीच दवरतली. आणि तिचे डबे तिकाच खबर आसा एग्जॅक्ट. आणि तेज्या भायर काल दवरूंक ना कारण काल आमकां खूब लेट जालो. अरावंड 9 9:30 कितें तरी अशें जालें सगळे घेवन येता बीन म्हणसर म्हापसासून. ताका लागून काल उरले ते सगळे कारण मम्मी मागीर नुस्तें बीन क्लीन करून बसली ताका लागून उरले. सो सांजच्या टायमार सगळी ग्रॉसरी जी आसा ती दवरपाक जाय. ब्रेकफास्ट बीन करून जाल्लो आसा. आतां थोडी फारशी नाही कामां आसा ती म्हाका कामां करपाक जाय. तेज्या पयलीं नाही हांव एक तुमकां जुगाड सांगता. खूब जाणां अशीं करता आसतलीं आनी सेम हांव सुद्दां फॉलो करता. म्हटल्यार जेन्ना हांव घरा कडेन एकलें आसता आनी जेन्ना म्हाका काम करपाचें आसता स्पेशली आयदनां धुवप सारण मारप हे गोश्टी जेन्ना आसता ना तेन्ना हांव हो जुगाड फॉलो करता. तो कसलो हाडा हांव एक कनेक्ट करता मोबायल म्हाजो टी व्ही आनी सॉंग्सां लायता आनी बऱ्या तरेन काम फास्ट म्हाजें जाता. सो आतां बीन हांव तेंच करतलें. आतां हांव लायतलें सॉंग्सां मम्मीच्या मोबायलाचेर आनी म्हाजें काम बी जातलें सॉंग्सां बी इन्जॉय करप जातली बरोबर ना. सो कनेक्ट जाल्लो आसा आनी आतां म्हणजे कामाचें आसा ती कंटिन्यू करतलें आनी तेच्या मागीर एडिटींग बसतलें. सो गायज टायम नाही 1:30 जाल्ले आसा आनी म्हाजी सगळी कामां करून जाल्ली आसा. म्हटल्यार फ्रेश बी जालें पुजा बीन करून घेतली हांवें. आनी आतां म्हटल्यार जेवणाचो टायम जालो न्हय सो नुस्तें म्हटल्यार फ्राय करून घेवया. मम्मीन न्हय आपल्याक नुस्तें सकाळीच फ्राय करून घेतलेलें कारण ती डबो घेवन वयता ताका लागून. सो म्हाका सांगून गेली ती तुका जाय तें नुस्तें तूं फ्राय करून घे. आनी काल हांवें नुस्तें हाडलेलें न्हय सवनाळे बीन सो तें म्हटलें फ्राय करून घेवया. सो तेच करता. हे पळयात मॅरिनेट बीन करून दवरलेले. सो 2 सवनाळे म्हटल्यार फ्राय करून घेवया. म्हाका एक जाल्यार खूब जालो. सो आनी एकलें असलें न्हय का जेवण बी चलना म्हाका. सो म्हाका भूक लागली कारण ब्रेकफास्ट जो आसा तो लायट असो जाल्लो ना ताका लागून. हे पळयात हांगसर न्हय सवनाळे मॅरिनेट करून दवरलेले बरें. आनी हांवें हांगसर म्हाका लागून न्हय 2 सवनाळे फ्राय करपाक घेतले. एक जाल्यार खूब जालो पूण 2 घातले हांवें बेश्टे मागीर माजरांक बीन बरें पडटलें न्हय शीत घालपाक ताका लागून. 2000 years later. न्हय 5 जाल्ली आसा आनी आतां हांव व्हिडिओ कंटिन्यू करता. जेवले बीन आनी तेच्या उपरांत व्हिडिओ कांय कंटिन्यू करूंकूच ना. न्हिदोवन दिलें सुशेगाद सामकें कारण ऑलरेडी बॉडी बीन एकदम पेन जाताली आनी हात बीन न्हय म्हाजो भरपूर दुखतालो कारण काल हेवी उखल्लें सगळें न्हय ताका लागून. सो म्हटल्यार रेस्ट करया कारण फाल्यांच्यान परत आसलें तशें रेस्ट करूंक काय अजिबात गावचें ना. फाल्यांच्यान प्रॉपर प्रिपेरेशन स्टार्ट जातलें सगळें ताका लागून. फुडले जशे जशे व्हिडिओ येतले तशें तशें तुमकां कळटलेंच कशें कितें तें कशी ऑर्डर आहा कितें ऑर्डर आहा ती. सो फाल्यांच्या व्हिडिओन मे बी तुमकां कळटलें. सो अशे तरेन आनी सांजची जाल्ली आसा 5. सो सांजच्या टायमार मातसो रुटीन आसता म्हजो उजो बीन घालूंक जाय सारण बीन मारूंक जाय. सो ते करच्या पयलीं म्हटल्यार व्हिडिओ एंड करया. आनी तेच्या भायर आतां मम्मी सुद्दां येतली 5:30 बी म्हटल्यार मम्मी येता आनी जालो तिचो टायम येवपाचो. सो
असली न्हीद काढली हांवें जाणा सामकें तोंड बीन म्हजें वेगळें दिसतलें कारण न्हिदून उठलां म्हटल्यार वदळ उठला बट न्हिदलें तोंड मातशें हें आसता न्ही तेका लागून सो अशा तरेन आयचो व्हिडिओ आसलो आनी पक्ष्यांचो बीन आवाज येता आसतलो तुमकां सांजच्या टायमार बरे पक्षी येतात हांगसर बरें आसता वातावरण सो गायज चला तर आयचो व्हिडिओ आवडलो असो जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरू नका परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओन ते आमचं देव बरें करूं आणि जर अजून कोणी म्हाका सबस्क्राईब करूंक ना जाल्यार सबस्क्राईब करा बेल आयकॉन बीन दामा म्हणजे माझ्या प्रत्येक व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुमच्या पर्यंत पयलीं पावतले ओके सो चला तर बाय बाय